तुमचे कितें प्लॅन्स आसा? सुर्ला आमच्या ठाणे पंचायतीन पडटा आनी इट इज ऑलमोस्ट बॉर्डरींग इट्स सोर्ला गटान आसा आनी बॉर्डरींग बेळगांव. आमचे थंय विल्डरनेस बी कशें आसा पूण विल्डरनेस कर्नाटकान पडटा. सो सुर्ला आमचे गोंया पडटा. सो सिमिलरली बिफोर इलेक्शन्स पासून हांवें उलयल्लें म्हाज्या मॅनिफेस्टोनी आय हॅव ऑलवेज स्पोकन अबाउट टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. So which I'm going to start implementing now. I mean already I'm planning to get some like cottages and develop Surla village as like I've said, I want to promote it as the hill station of Goa because it's at a height. It's almost from there Belgaum is like 45 minutes. So there are lovely bird trails there, trekking people can do, develop camping sites. So we're planning to have a lot of activities. Start activities and develop that area. I'm going to get in cottages, some other lot of activities. You all will come to know as I won't disclose right now what we are planning, but slowly in maybe a month or two when we start implementing, when we actually come out and get it like officially out, you will come to know what we are planning at every place. मॅम ते गांवांत वचत जाल्यार कर्नाटकान वयचे पडटात. थ्रू गोवा अशें बीन कितें फुडें इन फ्युचर कितें प्लॅन आसा तुमचे वचपाक? कर्नाटकाचे आमचे चोरला घाटांतल्यान वचचें पडटा. बॉर्डर कर्नाटका पडटा आनी ते बट रोड आमकां केरीच्यानूच वता तो रोड थंय वचपाक. थंय इलेक्ट्रिसिटी पूण आमच्या ठाणे पंचायतीन सकयल्यान तेदी व्हडली थंय आमच्या मावान दिल्ली आसा थंय पयली इलेक्ट्रिसिटी बी सगळें आसा थंय. स्कुलां आसा, वॉटर आसा, सगळे फेसिलिटीज आसा. बट मातशी कनेक्टिविटी कनेक्शन मातशें हें जाता बिकॉज एकच तो गांव इतलो वयर पडटा. सो पूण हें वन्स हें टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज जेन्ना येतल्यो थंय सो आय थिंक सगळ्यात कर्नाटकाच्यानी लोक येवपा लागतले, गोंयच्यानी वचपा लागतले बिकॉज आय फील दॅट इज लायक अ हायेस्ट पॉयंट आमचे गोंया इफ यू गो टू सी. आनी म्हाका दिसना इतल्या हायटीचेर खंयचोच गांव असो.